जेलीतल्या कैद्यां खातीर नव्या इंडस्ट्रियल ब्लॉकान टेलरिंग, मेस्तपण आनी बाकीचे कोर्स तशेंच इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटींतल्यान डिग्री शिक्षण घेवपाची संद सरकारान सोमारा कोलवाळे जेलीन नवो लेडीज वॉर्ड आनी इंडस्ट्रियल ब्लॉक सुरू केला। ह्या पयलीं सरकारान किचन आनी मेल वॉर्ड सुरू केल्यात। बायल कैद्यांक रोखडीच कोलवाळे जेलीन हाडटले। So today you can really say it is a march towards correction. It is a march towards reformation. आणि म्हणून आज आमच्या युनिफॉर्मान बॅज नाशिल्लो। हांव खुबशे जेन्ना जेलीन वता तेन्ना हांवें पळयलें की युनिफॉर्मान बॅज आसता आनी कितें तरी एक मॅसेज आसता ताजेर। म्हणून आज आमी हो मॅसेज टुवर्ड्स रिफॉर्मेशन म्हणून कस्टडी फॉर रिफॉर्मेशन असो ताका एक मुद्दो दिवन आज हो बॅज रिलीज केल्लो आसा। देशातले एक आदर्श सुधारगृह, युनिक सुधारगृह विकसित जावपी गोव्यात काही पायंडे पाडपाची संधी जेव्हा मेळटा तेव्हा त्या राज्यात निश्चित घेऊन जाय। म्हाका खात्री आसा फुडल्या एक 5-6 म्हयन्यान 7-8 म्हयन्यान जेव्हा हांगासर सगळ्यो सुविधा पूर्ण जातल्यो। म्हणजे आज लेडीज ब्लॉक आमी उद्घाटन केले, अजून महिला हांगा येवंक ना। खरें म्हणजे त्यो आता बेगिनात बेगीन हाडूंक जाय। फुडल्या 8-15 दिसांनी ट्रान्सफर जातल्यो। येणाऱ्या काळात बेगिनात बेगीन ही ट्रान्सफर जावची। हांगा ट्रान्सफर जातकीर हांगासरल्या वातावरणाचो बेनिफीट मेला बरोबर फिमेल इन्मेटाकूय मेळूंक जाय। फिमेल इन्मेटाची सगळ्यांची व्यवस्था वेगळी आसा। तांच्या खातीर सगळ्यो असल्यो ट्रेनिंगाच्यो वगैरे सुद्धा स्किल्स डेव्हलप करपाच्यो गोष्टी ह्यो इंडिपेंडेंट डेव्हलप जातल्यो। जब हमने देखा कि इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से जिन लोगों ने यहाँ पर अपने आगे शिक्षा को आगे बढ़ाया है और नए नए डिग्रीज या सर्टिफिकेट डिप्लोमा उन्होंने हासिल किए हैं, वो ये शो करता है कि जिस तरह से सूर्य की रोशनी किसी के लिए भेदभाव नहीं करती। ये जो कुदरत ने, नेचर ने हमको जो हवा दी है सांस लेने के लिए, वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करती, चाहे हम जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो। नेचर की जो चीजें हैं, चाहे सूर्य की रोशनी हो, चाहे वो सांस लेने के लिए हवा हो, चाहे वो पीने के लिए जल हो, किसी से भेदभाव नहीं करता। कि चाहे वो बेकरी सेक्शन हो, चाहे वो कारपेंट्री सेक्शन हो, चाहे पेपर मेक सेक्शन हो, या कोई भी जितने यूनिट्स यहाँ पर आपने चलाए हैं, ये सभी जानते हैं इतनी सारी सुविधाएं एक साथ किसी के घर में भी एक जगह उपलब्ध नहीं होती। डिफेन्स म्हळ्यार गोंयांत 10,000 जॉब तयार जातले म्हूण रक्षा मंत्री पर्रीकर उलयला। मोदी सरकारान 2 वर्सांच्या कामाचो रिपोर्ट लोकां मुखार दवरला। हे पयलीं खंयच्याच सरकारान असो रिपोर्ट दिल्लो ना। बेतोड्या निरंकाल कोनचे कोडार पंचायत मंडळाक 4 वर्सां जाल्ले निमतान वावराची म्हायती दिवपी स्मरणिका काडल्या। तिचे विमोचन पर्रीकरान केले। मोदी सरकारान पयल्या खेपा केंद्रीय स्तराचे 2 वर्सांत सरकारान कितें केलें हाजेर रिपोर्ट कार्ड लोकां समोर दवरलो। 21.7 कोटी घरांक जनधन योजनेच्या बँकेचो अकाउंट आयलो। 59 स्किमी ह्यो डायरेक्ट आता कॅश बेनिफीट ट्रान्सफर जावपाक लागला। बेकार भुरग्यांक काम धंदे हाज्या खातीर सरकाराचो, केंद्र सरकाराचो आनी स्थानीक सरकाराचो प्रयत्न आसा। स्कील डेव्हलपमेंट आसा। आतां गोवा शिपेचो उल्लेख केलो, हांव पयरूच तेच सांगतलो आसा की 250 नोकऱ्यांची एडवर्टायज ऑलरेडी आयल्या। 7 जुना पर्यंत लास्ट दीस आसा। कोणाक मेळूंक ना म्हाका खबर आसा। मेळूंक ना जाल्यार म्हाज्या कडच्यान घेवन वचचें। म्हणजे ते अर्ज करात, अर्ज केल्या शिवाय कांयच गजाली मेळना। आनीकूय 600-700 फुडल्या 2-4 म्हयने येतल्यो। त्या शिवाय एकदा तें काम चालू जालें, जें ऑक्टोबर पर्यंत, ऑक्टोबर ते डिसेंबरान काम चालू जातलें, गोंयांत आनीक 5-10 हजार नोकऱ्यो अन्य तयार जातल्यो। खंयच्यान नोकऱ्या करपाचें आतां उदकाचें 2 फावटी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, ताका हुकूमत आसा प्रेस करून घेयात, नांव पिड्यार करा। लोक शाणे, लोक बुद्धवंत आसा, लोकांक कितें मेळटा सगळें खबर आसा। आनी म्हणून एक गजाल सांगता की बेतोडा निरंकाल कोणच्या कोडार गांवाचो जो प्रचंड विकास जाला, हे विकासा मदीं आनी एक अत्यंत म्हत्वाची गजाल कोणें वचून पळोवची। या बिबळा गांवांत, बिबळ म्हणटा गांव, त्या गांवांत एक वयर दोंगराक झरो आशिल्लो, त्या झऱ्या भितर मदीं पायपां घातली आनी उदक जें आसा दर्यांतलें तें सगळें गांवां हाडलें। जगा भितर अथवा देशा भितर असो एकमेव गांव आसतलो
त्या उदकाचे बील फारीक करचे पडत. एकूच निरंतर पंचायतीचो जो अहवाल जर 116 पानांचो आसत जाल्यार पूर्ण शिरोडा मतदारसंघाचो अहवाल जर मानेवबाब करपाक गेलो जाल्यार कमीत कमी 700 तरी पेजीचो अहवाल लोकां फुड्यान दिवचो पडटलो. पयशेकार आनी आमदारांनी पयशे दिले म्हूण देवूळ तांचे जायना. देवस्थान समितींनी हे लक्षांत घेवचे म्हूण कुणय तपोभुमीचो ब्रह्मेशानंद स्वामी उलयलो. कुडचड्यार रवींद्र भवनान सुदेश नायकाचे भांगरा महोत्सवी जल्मोत्सव सुवाळ्यात तो उलयलो. 4 आमदार आनी सांगे केपें वाठारांतल्या 30 देवस्थान समित्यांच्या अध्यक्षाचो भोवमान केलो. वेगळ्या पद्धतीचा दृष्टिकोन सुरू होताना आपण पाहतो आणि तो असा, आपण जर समजा एखादं मंदिर जर बघितलं, मी दिल्लीला गेलो होतं मंदिर लक्ष्मीनारायणाचं, परंतु तिथे म्हटलं जातं हे बिर्लांचं मंदिर आहे. म्हणजे मंदिरातल्या देवाचं नाव गेलं आणि ज्यांनी खर्च केला त्याचं नाव मंदिराचं झालं. आपल्याकडे सत्ता आहे, बरीचशी अशी देवस्थानं आहेत ज्यांना भरघोस अशा प्रकारचं आमदारांनी मदत केलेली आहे, मंत्र्यांनी मदत केलेली आहे. पण ही मंत्र्यांनी केलेली मदत जी आहे, या मदतीखाली देवस्थान दबता कामा नये. उलट त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की या देवांचे आशीर्वाद यांना लाभणार आहे. आपण त्यापेक्षा थोडंसं उंच आहोत. ही भूमिकाही आम्ही सगळ्या देवस्थानांनी सांभाळून ठेवली पाहिजे. आज माझे मुंबईहून आपले चाहते आलेले आहे, माझे गुरुबंधू आलेले आहे. पालघर या क्षेत्रात आज मुद्दामून त्यांनी 20 लोकांना इथं उपस्थित आलेले आहे. तसेच खानापूरहून आज काणकोण ते पेडणेपर्यंत आज माझे हितचिंतक इथे आलेले आहे. कारण आपण जेव्हा दुसऱ्यांना प्रेम देतो तेव्हाच आपल्याला प्रेम मिळतं. आज हे सर्व माझ्या सद्गुरूमुळे मिळालेलं आहे. आज सद्गुरू शिवाय मला काहीच सुचत नाही. घेऊया एक विराम.